वार्षिक ह्या वर्सा आम्ही 29वा वर्धापन दिन साजरो करता। जरी वर्धापन दिन 29वा असलो तरी देवळाक जवळ जवळ 90 वर्सांची वर जाल्ली आसा। मे बी वी आर व्हेरी क्लोज टू द सेंचुरी। तर जशें आत्ता बाय श्रद्धान सांगता हे देवाची जागृतकायाची जो आज 29वा वर्धापन दिन आम्ही बरे उमेदीन आमच्या माननीय आमदार श्री संकल्प आमोणकर यांच्या वतीन साजरो केलो वता। आमचे देवस्थानचे अध्यक्ष बाब प्रमोद देसाई हे जवळ आता 5 वर्सां आमचे अध्यक्ष आसा आणि या अध्यक्षाच्या अंडर हो कार्यक्रम जाल्लो आसा। आमचे सल्लागार बाब नवनाथ नाईक हे बी आसा आणि आमकां उमेद जाता की वार्षिक आमी हो उत्सव जो आसा तो बरें मोठे उमेदीन करतात आणि तुमचे सदांच सहकारी हांगा ह्या एका आसा। श्री खापरेश्वर देवस्थान जे आसा हे जागृत देवस्थान आसा। सगळ्या धर्माच्या लोकांक ह्या देवस्थानचो प्रत्यय जाल्लो आसा। हे खापरेश्वर देवस्थान जे आसा ते आमी समजता। आयच्या देव खापरेश्वराच्या 29व्या वर्सुकी दिसा निमतान सगळ्या भाविकांक हार्दिक शुभेच्छा। आयज खरोखरच खूप आनंद जाता खापरेश्वर देवस्थानाक कार्य पळोवपाक। आयज जे आमचे मदीं जी उमेद जी आसा तो खरोखर प्रत्येक वर्सा वाडत येयल्ली आसा। आयज ह्या वाडदिवसा निमतान आमी बरकतसो असो 5 दीस कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा। कालच्यान आमचो ब्राह्मण भजनाच्यान हे कार्यक्रमाची सुरवात जाल्ली आसा। तशेंच भजनी डेली सांजचे महिलांचे आमच्या खापरेश्वर सांस्कृतिक महिला मंडळाच्या वतीन भजनाचो कार्यक्रम जातलो। आयज श्री ओम साई यांच्या भजनाचो कार्यक्रम आसा। तशेंच वर्धापन दिन काल हांव येयलेले नाल्ल घेवपाक सुद्दां। सो विविध कार्यक्रम तेंचे आसतले ह्या 4-5 दिसान। सो आमी सगळ्याक सहभागी रावतले आणि आमचे भाग्य म्हणटा की आमी आतां 3 वर्सां जाली कंटिन्यूस यजमान म्हणून आमकां देवान हें करता। सो आनी फुडलीं वर्सां आमकां 2 वर्सांच न्हू देवान आमकां आनी फुडलीं खुबशीं वर्सां दिवं एक कार्य करपाक बरें कार्य करपाक। देवाची देवस्थानाची कमिटी आसा ती खरोखरूच खूब बऱ्या भशेन काम करता जशें सरान सांगलेले भशेन। आनी हांव धाकटेपणासून ह्याच वाठारान व्हडलें जाल्लेलें म्हणून आमकां खबर आसता ह्या देवस्थानाचें कितें म्हत्व आसा तें। म्हाका याद आसा म्हजो बाबा सुद्दां आमकां घराच्या फुडें कितें बुरशें थेवनाका सांगतालो। ती कमिटी खापरेश्वर देवळाची जी कमिटी आसा तेंच्यांनी 2022 देवा कडेन सांगणे केल्लेले खापरेश्वरा कडेन की 2022 समज संकल्प आमोणकर आमदार जालो जाल्यार फुडली जी 5 वर्सां आसा ती 5वी वर्स वर्धापन दिन करपाक म्हाका यजमान म्हणून दवरतले आनी त्या प्रमाणे गेली 3 वर्सां जाली 2023-24 आनी आतां 25 3 वर्सां जाली हांव एवरी इयर हांगा वर्धापन दिनाक हांव यजमान म्हणून आसता। हांव म्हाजी बायल जाली आनी उरला म्हाजी फुडली 2 वर्सां जे तेंच्यांनी देवा कडेन सांगणे करून घेतलेले 5 वर्सां। आनी एक जेन्ना हांव देवस्थानान येता एक मनाक समाधान मेळटा। हे एक देवस्थान अशें आसा आमचें एक जागृत देवस्थान। लोकांचो देवाचेर खापरेश्वर देवाचेर इतलो विश्वास भरमसार विश्वास आसा आनी हांगा जे लोकांनी मागलेले ते खुबशे पूर्ण जाल्लेले आसा। आमी पळयता पूर्ण जाले उपरांत लोकांनी कितलेशे हांगा येवन दान केल्लेले आसा तेंची मनोकामना पुरी जाल्या उपरांत अशे खुबशे ह्या देवान हांगा चमत्कार केल्लेले आसा। आनी आख्खे आमचे वास्कोकार बायणाचे लोक मुरगांवचे लोक आख्खे तालुकाचे लोक तशे गोंया भायले सुद्दां लोक हांगा आशिर्वाद घेवपाक खापरेश्वराचो आशिर्वाद घेवपाक कंटिन्यूस येत आसतात।